खबर आसा म्हाका तांची घरा खातीर पंच सदस्य रमाकांत नायक, सुभाष फळदेसाय, वाड्यावेले सगळे लोक हांणी सगळ्यांनी हेल्प करून तांकां हें ल्हानशें घर बांदून दिलें. तातूंत मातशें कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून तांकां चिरे लावन बांदून दिवपाक मेळ्ळी ना. पूण तांचे कडेन जशें जाता गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो स्किमी तांकां मेळ्ळ्या. फक्त आतां ज्यो कितें उरल्या त्यो पसून हांव तांकां मेळोवन दितलें. हाडपाक पयशे ना. हो भरिल्लो सिलिंडर हाडला ताका 6 म्हयन्याक एक सिलिंडर लागता. 6 म्हयन्याक ज्या दिसा सिलिंडर सोंपता त्या दिसा म्हाका कॉल कर, हांव सिलिंडर हाडून तांकां दितलें. कितेंय जर ताका कमी पडलें जाल्यार हांव दितलें. मी बायलांक आपल्या कॉन्फिडन्साचेर आपल्या हाचेर रावपाक शिकयता. आपूण स्वता कशें काम करून आपल्या हाचेर लाचार करची ना बायलांक. म्हज्या बरोबर जितल्योय बायलो आयल्या त्यो कितें ना कितें सोडून आपल्या सेल्फ म्हणजे आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक आमी शिकयल्या. ना घरा कडेनच आपले हांगा सगळें वेवस्थीत एक कशें ताका शिवण क्लास ना कितें शिकोवन तरी आमी ताका फुडें व्हरतलीं. देवा वाटल्या ताची न्हू वयर एक तेंगे पणटी दिवची, सकयल एक तेजी पणटी पळयता, हात पेटयता आनी जेवची तूं खरें सांगना देवा सांगता. बरें दिसना म्हाका पासून. काही आता लुगाराच्या प्रॉब्लेमाक लागूनच अशें उरलेलें आसा. हें आमी म्हाजो फळदेसाय आसतना हांव पंच आसलो तेन्ना आमी हें थोडें फार तांकां काम करून दिलें. हें घर सामकेंच मटकळी आसलें हांगा आसलें. म्हणजे तें घर काय कितें तें लोकांक कांयच कळना आसलें. हे पद्दतीन तें घर आसलें. पूण हांगा कितें आसा कांय तांचें तें लुगारा लागून हें घर अशें उरलेलें आसा.